लिओ एंटरप्राइजेस एंड सप्तकोटेश्वर बॉयजान हडफडे सप्तकोटेश्वर फुटसाल लीग घडोवन हाडली। हे फुटबॉल सर्तीत नार्वे वाठारांतल्या तरणाट्यांनी वांटो घेतलो। सेंट सेबेस्टियन फुटसाल अरेना खेळामळार सर्त रंगली। नार्वे दिवचल वाठारांतल्या 5 पंगड सर्तीत वांटेकार जाल्ले। LCB विनर दिवचल डेक, शौनक 11, लयांश FC आणि 777 हे पंगड सर्तीत वांटेकार जाले। LCB आणि दिवचल डेक पंगडान सेमीफायनलीत प्रवेश मेळयलो। सेमीफायनलीत दोनूय पंगडांनी बरी खेळी दाखयली। दोनूय पंगड बरे खेळटाले। LCB पंगडान दिवचल डेक 1 गोल करून फायनलीत जैत मेळयले। LCB पंगड जैतिवंत जालो। गोल्डन शूज मनोज नार्वेकार, इमर्जिंग खेळगडो तन्मय गावडे, बरो गोल करपी नितेश नार्वेकार, टुर्नामेंटाचो बरो खेळगडो नितेश गावडे, गोल्डन ग्लोव्स अमोल वेंगुर्लेकार हाका फावो जाले। पळयात। देवी शांतारके नमन करून देव सप्तकोटेश्वराक नमन करून आयज लिओ एंटरप्राइजेस एंड सप्तकोटेश्वर बॉयज फुटसाल फर्स्ट लीग फर्स्ट सीजन हांगा खेळिल्लो। खूब बरें दिसलें। हांव सेमी फायनलीक पावलो। हांगा सेमी फायनल पयली फायनल पयली आमचे नार्वेचे भुरगे युनायटेड भुरगे जे आसा हे एक शिस्तीन एक संघान खेळ्ळे। हांगा अशीच तुमी युनिटी करून दवरात। बरे गजाली खातीर हांवें खूब फावटी म्हटलां की बरे गजाली खातीर तुमी सगळे युनायटेड रावा। आमी 1-2 मिशन अशें कंप्लीट केले युनायटेड ग्रुपान। असो हो ग्रुप जो आसा पळय तो खेळा मळार सांस्कृतीक मळार जावं समाजाचें काम करपा खातीर तुमी एकठांय येयात। आयज आमी सप्तकोटेश्वर फुटसाल लीग हांगा आरपोरा ऑर्गनायज केल्लो आसा। ओके, हो आमचो सीझन 1 आनी ह्यान फुडें बी सीझन येतले। कळ्ळें? आयज आमचे नार्वे गांवचे 5 टिमी हांगासर येयल्ल्यो आसा ज्यो पार्टिसिपेट जातल्यो। ओके, टोटल आमचे 50 प्लेयर आयज खेळटले हांगासर। आनी हांव मागता सगळ्यांक आयज ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी बरे तरेन हो जो फुटसाल लीग आमी जो लिओ एंटरप्राइजान ऑर्गनायज केल्लो आसा तो आयज आमी हांगा सुरवात करता। पण आयज सगळे जे नार्वेचे बॉयज आसा आमचे जे सगळे जात म्हणू नाका खंयचीच गोष्ट आमी असो द्वेष धरूंक ना। तर आयज एक जाले आनी आयज एक जावन हांगा जो मजा लुटलो जे मनापासून तुम्ही खुशी घेतली अशी घडोवंक नासली पण आयज घडली। आणि म्हाका तुमकां इतकें सांगूंक सोदता आज सप्तकोटेश्वराक स्मरता की अशेंच तुम्ही सगळे हे घातचे। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकार।